नमस्कार. सडेतोड नायक करवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. पणजेन स्मार्ट सिटी जाता म्हणटकीर एका तेंपार गोंयचे बाकीचे सगळे लोक पणजेकारांचो दुस्वास करताले, अरे पणजे स्मार्ट सिटी जाता. आनी आज पणजे स्मार्ट जाता म्हणटकीर सबंद गोंय पणजेकाराची फकाण करपाक लागल्या. डेडलायन दिल्ली 31 मे. ही डेडलायन पूर्ण जातली काय कितें ह्या संदर्भात लोक प्रश्न आसात. आत्माराम बोरकार रोड, 18 जून, MG रोड, मार्केट भोंवतणी रस्ते, मळा पिपल्स हायस्कुला कडलो रस्तो, मळांतले इंटरनल रोड, इतलेच न्हय तर काकोळो मॉला कडलो रोड, हे इतले बेगीन पुराय जातले काय ना ह्या संदर्भात प्रश्न आसात. म्हणजे जवळ जवळ पणजेंतले म्हत्वाचे रस्ते 31 मे मेरेन पुराव जावप कठीण. तेच भशेन पावसान पणजेचें कितें जातलें, वयल्यान दोंगरा वयल्यान येवपी उदक आनी एकूण समुद्र भरती वाड हाका लागून कितें जावंक शकता, अशे वेगळे प्रश्न आसात. आनी दोन मानेस्त जे पणजेचे स्मार्ट सिटी संदर्भात सदांच प्रखर उलयतात, अशे दोन मानेस्त आमचे कडेन आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे कडेन आसात मनोज बाब काकुले. मनोज बाब तुमकां येवकार दिता. तूं सदांच, आमी सदां उलयतात पणजेकार कित्याक उलयनाका म्हणून, अशे वेळी तांचो एक प्रतिनिधी म्हणून मनोज काकुलो उलयता. आनी मनोज काकुलो जो कितें उलयता ताका लागून एक क्रेडिबिलिटी फक्त मनोज कामत न्ही, मनोज काकुलो न्ही जाल्यार एकूण इंडस्ट्रीक आयल्या की बाबा इंडस्ट्री वाले बी प्रखर उलोवंक शकतात. आनी आमचे मदीं आहात आदले महापौर उदयबाब मडगेकार. उदयबाब, तुंय ह्या संदर्भात उलयता. आनी आमी इतले लोकांक कॉन्टेक्ट केले. आमी एक डिस्क्लेमर हांव पयलींच दितां, आमी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्याक कॉन्टेक्ट केले. आमी BJPतले जे लोक फुडारी ह्या स्मार्ट सिटी संदर्भात काम करताले तांकां कॉन्टेक्ट केले. सगळे लोक ना म्हणटात. अशे तरेचे चर्चेक येवपाक लोक भितात. अशे वेळार हांव म्हाका दिसता पयलीं मनोज बाब तुजे कडेन आनी मागीर उदय बाब तुजे कडेन येतलो. स्मार्ट सिटी संदर्भात 31 मेची डेडलायन हुंपता, जायना, पावस येतलो. तुज्या मनान ह्या संदर्भात कितें रिफ्लेक्शन आयलें? पयलें म्हणजे राजू, म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल थँक्यू व्हेरी मच. कित्याक ह्या विशयाचेर हांव सदांच सडेत ठोकपणे उलयत आसा सारकें. आनी फॉर्च्युनेटली आय फील दॅट हांव सारको पणजेकाराचो आवाज म्हणून उलयतां. ऑफकोर्स हातूंत म्हाका पर्सनली भोगिल्लें आसा, तशें पणजेचे लोक भोगतात, लोकांचे बिझनेस भोगतात, त्या खातीर हांव उलयतां. तुमकां याद आसतलें हांवें हें चालू केल्लें फॉर लास्ट 2 years. हांव 2 वर्सां उलयत आसा. एक वर्स फाटीं मे म्हयन्यान जेन्ना पळय स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्स अपॉयंट केलो, तेन्ना दॅट वॉज ऑन माय अपील वीच आय हॅड मेड टू CM की बाबा तुज्या करंट पॉलिटिकल डिस्पेन्शना कडेन हें जमना म्हणून संजीत रॉड्रिक्स आयलो. आफ्टर संजीत रॉड्रिक्स केम 1 वर्स जालें. जो कितें पळय थोडोसो जर इम्प्रूवमेंट जाला इज आफ्टर ही हॅज कम. आनी दॅट ऑल्सो लोकांनी प्लीज समजून घेयात, संजीत रॉड्रिक्स अ व्हेरी सिनियर ऑफिसर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन IAS लेवल, हाणें पब्लिकली इंटरव्यून एक्नॉलेज केलां की सगळे स्मार्ट सिटीच्या पयलीं गठण जाल्लें म्हणून. ही हॅज एक्नॉलेज्ड इट की कांयच करनाशिल्लें, डिपार्टमेंटा भितर कोऑर्डिनेशन नाशिल्लें, अँड दॅट इज द रिजन फॉर दीस डिले. So that means it is an honest confession by the government that they made the mistake, and the political class आणि जे पयलींचे लोक हँडल करताले ते सामके सपशेल फेल गेले. सारकें. सो जे कितें जालां ते लास्ट 8 महिने 10 महिन्यांनी जालां. ऑफकोर्स कितें आसता, जेन्ना पयलीं इतलो सत्यानाश जाल्लो आसता तो इम्प्रूव करपाक इट टेक्स टायम. एक्झॅक्टली. हय. सो हाजो अर्थ कितें की 31 तारीख तांणी डेडलायन दिवपा खातीर हाजून जातलें काय ना, डेफिनेटली जावचें ना. बट वॉट आय फील इज वॉट वील हॅपन इज जे खाडाक शाबू लायिल्ल्या भशेन बारीक कामां जातलीं, मोटरेबल रस्ते जातले, अनसेफ आसतले बट रस्ते तरी जातले, लोक पॉयंट A वयल्यान पॉयंट B चेर पावतले, तितले तरी आमकां थाकाय मेळटली. प्रॉबब्ली जी थोडी दुकानां बंद जाल्या, सामकी पेजेक पाविल्ले, ती दुकानां चालू करची पडटली, चालू करपाक तांकां टायम मेळटलो. ही तरी आमकां मातशी स्वास घेवपाक मेळटलो. दॅट इज द ओनली रिलीफ वॉट आय फील वील हॅपन. म्हणून तुवें 2 गजाली सांगल्यात. रस्ते जातले पूण ते अनसेफ आसतले आनी दुकानां बंद पडल्यात. हे खरी खबर. पणजेंतल्या लोकांनी दुकानां सोडली कित्याक भाडें परवडनाशिल्लें लोकांक न्ही, आनी मॅनपावर कशी पोसतले जेन्ना धंदो जायना तेन्ना. सो ती बंद जाल्ली ती दुकानां आतां प्रॉबब्ली हळू करून चालू जावपाची शक्यता आसा. बट वन वर्ड ऑफ कॉशन, इट वील बी अनसेफ. कित्याक रस्ते जरी जाले, स्पेशली सांतिनेज एरियेन रस्ते जाल्या पूण पेवमेंट जावना. सो लोकांक चलता आसतना इट वील बी डिफिकल्ट. गाडयो सुद्दां दे मायट गो ऑफ ट्रॅक, कित्याक पावसान उदक भरतकूच इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अनसेफ. पुणून वी हॅव टू एक्नॉलेज लास्ट 8-10 महिन्यांनी बरोच इम्प्रूवमेंट जालो. जे 2 वर्सां पळय कांयच करूंक नाशिल्लें ते 8-10 महिन्यांनी लास्ट 8-10 मंथ्स समथींग हॅज हॅपन्ड दॅट वी हॅव टू एक्नॉलेज. उदय मडकयकार,
स्मार्ट सिटीचे आमी हे आतां 8वें वर्स. तुमी म्हणला तशें स्टार्टिंग की लोकांक एक उमेद जाल्ली पणजे एक सारकें लोकांनी स्वप्न पळयल्लें बऱ्यांतली बरी एक सिटी जातली. मनोहर पर्रीकारान एक व्हडलो इन्फ्लुयन्स लावन एक सेकंड फेजीनूच आमकां पणजेन सिलेक्ट केल्ले आनी इन प्रिंसिपल तेन्ना हांव जाणा 1700 कोटी सँक्शन जाल्ले आनी एखादी कामां इन टायम जाल्ले जाल्यार सुबेजूय मेळटले आसले. पूण सद्या कामां जी चालू आसा ती 1200 कोटीची कामां चालू आसा. सुरवातीकूच हो कुस्कोनाल कित्या खातीर हो स्मार्ट सिटीचें जें काम हें पयलीं जावंक जाय आशिल्लें हें आतां काम करता हें स्टार्टींग जावंक जाय आशिल्लें. एक्झॅक्टली. तुम्ही घर बांदता घराक तुम्ही टायल्स बसयता पेंट मारता आनी मागीर तुमी त्यो शोभेच्यो वस्तू हाडटा. Exactly. तुम्ही ते पुतळे पयलीं लायले पयलीं तुमी गार्डनां केली नाका street lighty बसयल्यो. तुम्ही लिफ्टीक पावडर पयलीं लायलो आनी आतां तो तुमी हें बाकीचें जें हें करूंक जाय आसलें तें तुमी काम आतां करता आनी आतां हें करताय तें घाईन म्हणजे अक्षरशः पणजेन तुमी वॉर झोन करून उडयलो सगळं फोडून उडयलें सामकें खरें. आनी स्वताची फाट तुमी आतां आपुणूच थापटी ताका 31 मे पर्यंत जातलें 31 मे पर्यंत कितें जातलें. जवळ जवळ 30% जागो उरला स्मार्ट सिटी कामाची सुरवातूच जावना अजुनी. बरोबर. तुम्ही सांगला ती तुम्ही एरिया आतां तुम्ही सांगल्या ती एरिया जवळ जवळ 30% म्हणजे मेजर 18 जून रोड MG रोड आनी हाचो सगळो ताण सगळे रस्ते बंद आसल्यान DB रोडाचेर हो ताण पडलो. आमचो भाटल्यान सुद्दां येतलो आल्तीनचो रोड बंद. एक भाटल्यातलो एक तालिगांव कोणाक वतलो जाल्यार भाटल्यातलो एकूच रोड चालू आसा आनी एक तुका तो DB रोड चालू आसा. हे दोनूय हेजेर इतकी ट्रॅफीक जाम आसा आनी हितूंतल्यान लोकांक हो मनस्ताप लोकांचे कोणाक हें पडून वचूंक नासल्या भशेनी कामां चालू आसा. सब स्टँडर्ड कामां चालू आसा व्हडले हांव नांवाचो. तुजे कडेन येता. सब स्टँडर्ड कामां चालू आसात. आज न्ही कांय वर्तमानपत्रांनी परत रस्ते खणटात पूर्ण कॉन्क्रीट केल्ले रस्ते परत खणटात. सो हाजो अर्थ कितें हो पळय जो कितें कामाचो दर्जो जो पळय आसा तुका दिसता सांबाळा. नो दर्जो इज वन हय. बट वॉट इज मेन इम्पॉर्टंट इज प्लॅनिंग. कामाच्या क्वॉलिटीचेर हांव कमेंट करूंक सोदिना बिकॉज म्हाका खबर ना भितर कितें जालां तें सार्वजनीक मनीस म्हणून हांवें करप म्हणजे देन इट विल लूक लायक अ वेस्टेड इंट्रस्ट. क्वॉलिटी बरी आसा काय बरी हांवें टेस्ट करूंक ना न्ही. सो इट्स नॉट फेअर ऑन माय पार्ट बट वी कॅन डेफिनेटली कमेंट. तुमी सांगला तशें जर एकदां जालो जाल्यार परत कित्याक खणपाक जाय. एक्झॅक्टली. पयर पेपरार फोटो आयलो गीता बेगरेच्या फुडलो रस्तो आनी अरावंड दॅट डेम्पो काजा डेम्पो एरिया सगळो चकचकीत करून फोटो बिटो घालो. संजीत रॉड्रिक्सान बरो इंटरव्यू दिलो सगळो जालो म्हणून हांव मुद्दम पळोवपाक गेलो बरो जालो आनी आय वॉज व्हेरी हॅपी एटलीस्ट वा समथींग इज डिलिवर्ड म्हणून. थंय वचून पळयता जाल्यार परत खणपाक लागला. अरे सभाग न्हू मातूय प्लॅनिंग ना तुमकां. बापायचो फाट कशे पयशे मोडटात. हू इज गोइंग टू पे फॉर दीस. इट इज अवर मनी. गोंयकाराचे पयशे हे. वी आर पेईंग टॅक्सीज अँड यू आर डुईंग द वर्क फॉर अस विथ अवर मनी. एक्झॅक्टली. आतां मातूय हांकां पडलेलें ना प्लॅनिंग ना कांय ना. सेम थिंग महालक्ष्मी देवळा कडेन. बरोबर. महालक्ष्मी देवळा कडेन सुद्दां सगळें केल्लें परत खणलें. सो वॉट आय फील इज दॅट समबडी हॅज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी हे एकदां केन्नाय चूक जाली जावंक शकता कितें प्लॅनिंग बट इट इज हॅपनिंग अगेन एंड अगेन. Very good. हांव तुजे कडेन येता. इज इट इंटेन्शनल. हांव तुजे कडेन येता. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आमी परत उलयतात रिस्पॉन्सिबल सगळेच जाण आसा जे कोण स्मार्ट सिटीचे जे कोण कमिटीचेर आसा जावं कोण आसा सगळेच जाण रिस्पॉन्सिबल आसा. आतां तुवें म्युन्सिपालिटी तूं मेयर आशिल्लो तुजें लक्षांत कांय येवना गजाली. हांवें मेयर आसतना हेंचे पयलीं कॅमेराचें काम हांवें बंद उडयल्लें. 220 कोटीचे कॅमेरा हेंकां सांगिल्लें मागीर घाला. एक्झॅक्टली. तुमी बाकीचें काम करा. एक एग्जाम्पल दिता तुमी आतां रुआ द ओरिंग नेवकी नगराचे 2 ब्रिज आसा. मॅरी मेक्लेडा कडल्यान 1 फूट ब्रिज आसा. ज्ञान सेतू म्हणून तेंच्यांनी आनीक हो केलो पयशे खावपाकूच फक्त पयशे खावपाक. हांवें तो मेयर आसतना स्टॉप दवरलो. हांवें म्हणलें तुमी थंयच्या थंय म्हणजे 3 आसा 50 मिटराच्या गॅपाचेर लोक कितकेशे चलत वतले हांगा गाडी घेवन वचूंक मेळटा. मॅरी मेक्लेडा तुमकां चलून वचूंक मेळटा. तो ज्ञान सेतू तुमकां कित्याक जाय काय म्हणून बंद उडयलो. पत्रे काडले कितें केलें सगळें केलें. अकस्मात गेल्या वर्सा तो केलो कंप्लीट केलो. कित्याक काय म्हणल्यार फक्त तो काम कोणाक दिल्लें तेणें पयशे तेंचे कडल्यान तेंच्यांनी पयशे खाल्लेले पयशे त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन तेका ते कंप्लीट करूंक जाय म्हणून तेका तें काम दिलें. हो हांव जाणा हांव मेयर आसतना हांवें तें पळयलां आनी हांवें आज कोणाचेर इन्क्वायरी येता 8 कोटी हो घेवन गेलो कन्सल्टंट घेवन गेलो. 30 लाख तो चौधरी म्हणून तो कसो हेजे डेबीट कार्ड यूज करून तुजो बापायचो फात कसो तूं हेजे पयशे लोकांचे गव्हर्मेंटाचे पयशे तूं मसाज करपाक तूं जेवपाक तूं 5 स्टार हॉटेलान रावपाक इन्क्वायरी केल्या. इन्क्वायरी करता हांकां डॅरिंग आसा. आमी मागता हेंचेर इन्क्वायरी करा. हो 8 कोटी कन्सल्टंट खंय आसा काय म्हणून तेजेर इन्क्वायरी करा. लोकांचे शेवटे पयशे म्हणजे आतां तो वॉकवे 5 वर्सां भितर वॉकवे गेलो.
तुम्ही ते कोटी सगळी कामां यांची कोटीच्या कोटी. मिरामार तुम्ही हें केलें, मिरामारची ती बेजूच सगळी ना जाल्या. आतां पयर फोटो पळयलो हांवें पेपरार, चिल्ड्रन्स ते प्ले इक्विपमेंट अंडर स्मार्ट सिटीज तो प्रोजेक्ट, ती इक्विपमेंट काबार नाच जाली, सगळी गेली. पूण हे तुमचे सब स्टँडर्ड कामां ही 5 वर्सां लोकां फुड्यान प्रूव जाता. आनी आतां जी कामां आमी पळय मार्केटान काम केलां तेजे व्हिडियो हांवें कितके फेसबुकार हें केले. तुम्ही पोन्ने पेवर्स हाडटा आनी ते हितून घालून तुम्ही काम करता. तुम्ही मातयेचेरूच तुम्ही हें घालता, बेतो घालता आनी तेजेर तुमी काम करता. तुम्ही हें स्क्रॅप करनासतना रोड हॉटमिक्स करता. काम टार्गेट 31 मे तुम्ही अप्रूव कर. आनी कोण करता? नांवांतलेलो कॉन्ट्रॅक्टर. नांवांतलेलो म्हणजे ताका आमी इनफेमस म्हणटा, कित्याक पेडण्या हायवे ताणें पाड घालून उडयला. सगळे रस्ते व्हडले व्हडले पूल आनी हे ते काम करपी हे 1,200-200 कोटीचे कामांक तो अशें सब स्टँडर्ड तो हांगाच गोंयांत रावता. मनांक तरी तेका कशें परवडटा काय म्हणटा हांवें. आतां सांगलें त्या प्रमाणे 1,200 कोटीचो प्रोजेक्ट आनी ज्या पद्दतीन ही आतां कामां दिल्यांत आनी हे ते कामां चल्ल्यात सब स्टँडर्ड वर्क, हातूंत भितर डायरेक्ट पॉलिटिकल भ्रश्टाचार आसा. सगळ्यांनी हात धुवून घेतला असो म्हाजे आरोप आसा. हे बिगेस्ट स्कॅम हे गोंयच्या इतिहासान स्मार्ट सिटी बिगेस्ट स्कॅम म्हणून हांव परत परत मागलां हेजें ऑडिट करा, फायनान्शियल ऑडिट करा, क्वॉलिटी ऑडिट करा म्हणून. दोन्ही तरेचे ऑडिट हे जावंक जाय. आनी जो पर्यंत ऑडिट जायना न्ही हे हांकां कोणूच हांकां जबाबदार धरचें ना. शेवट खंय तरी देव आसा हांकां शेवट देवूच दाखयतलो. हे आमी आतां शेवट अपेक्षा लोकांची आनी कांय ना. हेंच्यांनी लोकांक हांकां कशें तरी बाबा इतके तुमी पयशे खाता, तुमी पणजेन भोंवता, तुमी तुमकां आनी कोणाचें आसा. सगळें आतां एक सांग म्हाका, देर इज समथींग कॉल्ड एक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून आसता, गव्हर्मेंट असतात, गव्हर्मेंट एजन्सीज असतात. हे सगळें चल्लां ताजेर चॅक दवरपा खातीर गव्हर्मेंटानूच एक कांय अशे बॉडीज तयार केल्यात. त्यो सगळ्यो सोडून पणजेकारांक आतां देवाचेर विश्वास, बाबा देवूच करतलो, देवाचेर विश्वास दवरया अशें म्हणपाची पाळी आयली. न्ही कितें फरक पडला म्हाका दाखय. आमी इतको बोवाळ केलो, कितें फरक पडटा? पेपराचेर सगळ्या पेपराचेर डेली येता, कितें फरक पडटा तुमी सांगा. मागीर लोकांनी अपेक्षा कोणाकडेन धरपाची. मनोज बाब, सरकार सामकें घेण्याचे खात्रीचें जालां. ना हांव तशें म्हणना. हांव कितें म्हणटा, हे सगळें पळय आसा न्ही उदयबाब जे म्हणटा, आय डोंट वॉन्ट टू डिस्प्यूट इट. ते खरें फट म्हाका खबर ना, करप्शन जाला जावं ना, प्रॉब्ली जाला, इन्क्वायरी जावपाक जाय. हांव एक पणजेकार म्हणून मागता की बाबा हे सगळें फाल्यां करात. पयलीं आतां सभागान एक करात आनी भायर सर हांगाचे. गेट आउट ऑफ सायट, गेट आउट ऑफ सायट. लेट पेंजीम बी नॉर्मल. इट्स लुकींग लायक अ वॉर झोन पळय दिसता न्ही, ते मातशें काम करात आनी भायर सरात. आनी मागीर तूं सांगता पळय तशें सगळ्यो इन्क्वायरी जरूर जावच्यो. तातूंत करप्शन जर आसा, कितें आसा, गिल्टी शूड बी पनिश्ड विदाउट अ डावट. पूण आतां पणजेकाराची प्रायोरिटी अशी जाल्या, प्लीज यू डू दीस एंड गेट आउट. ना तुवें प्रश्न विचारलो अबाउट गव्हर्मेंट. आय वूड नॉट लायक टू ब्लेम प्रमोद सावंत ऑर द स्टेट गव्हर्मेंट फॉर दीस डायरेक्टली. कित्याक तांणी एक स्मार्ट सिटी वॉज अ इंडिपेंडंट बोर्ड, एक SPV म्हणून तयार केल्ली. आता इट टर्न्ड आउट टू बी दॅट पीपल हू आर सिटिंग ऑन दॅट बोर्ड अँड टेकिंग डिसिजन्स वर टेकिंग ऑल द रॉंग डिसिजन्स ऑर हॅड वेस्टेड इंटरेस्ट. नाउ हू आर देर ऑन दॅट बोर्ड? MLA ऑफ पेंजीम वॉज देर, Correct. Mayor of Panjim was there. Yes. And both these people, how can they say, "Maka khabar na kine chalna te म्हणून?" Exactly. I would not like to blame the chief minister or the ministry or the government. Bro. I mean, पहिली we have to see the root cause. ना पूण हातून भितर जेन्ना हांव BJPच्या टॉप फंक्शनरीसा कडेन उलयलो, ताणें एकच सांगलें की मुख्यमंत्र्यान बाबुशाक हांगा पूर्ण खुले काम दिलां, जाय तें कर. कारण ना जाल्यार जेन्ना येदो व्हडलो गोंधळ जाता, इतले लोक बोवाळ मारतात, करंदाय करतात, पणजेकार ते फोंडान पडून मरतात. CMान इंटरफेर जावपाक जाय आशिल्ली न्ही. सो मदीं आमकां कळ्ळें की CM इंटरफेर जाता म्हणून, पूण अजुनूय कांयच दिसना आमकां. CMान एकदां विजीट केली, मागीर संजिताक तेणें अपॉयंट केलो. संजिताक अपॉयंट केलो, बरी गजाल जाली. आतां मनोज बाबान सांगलां तशें की तो आयल्याक खंय तरी हें काम म्हणजे खंय तरी मातशें तरी चालीक लागलें. जें काम सामकें बंद पडलेलें. तरी आसतना हायकोर्टाचे जज येवन हय हय. आनी जजाक हेंच्यांनी आतां थंय हायकोर्टान अंडरटेकींग दिल्लें आसा की 31 मे पर्यंत आमी सगळीं कामां कंप्लीट करतले म्हणून. ही खंयची कामां कंप्लीट? आज जो तुम्ही रोड इनॉग्रेशन आज ओपन करता ते थंय रोडार तुम्ही भोवा आनी सायडीक तुम्ही पळया खंय कितें जालां काय सायडीक म्हणून. चुकून जर कुशीक जर गाडी गेली सकयल कुशीक ती गाडी टर्न पलटी जातली. तुजें पळय जें हॉटेल आसा सुरबूज, पणजेकारांचें एक बरें हॉटेल आनी गोंयचें बरें हॉटेल अशें हांव मानतां. गोंयचें जेवण तूं दिता तें हॉटेल 1.5 म्हयनो तुका बंद दवरचें पडलें. हांवें 1.5 म्हयनो बंद दवरलो. म्हाजीच न्ही, त्या आनी सगळ्यांची परिस्थिती तीच. तुम्ही भोवून कोणाक विचारा. हांवें स्टाफांक पगार भाडें सगळें दिलें. लोकांनी अक्षरशा सोडलें जायना म्हणून. कित्याक थोड्या कडेन जायना कशें जातलें? इतके पणजेन सगळें भाडें काय कमी ना कोणाक? बरोबर. इतके भाडें तुमी आज जवळ जवळ मनोज बाबा थंय 3 वर्सां जालीं काम चालू आसा.
एक्झॅक्टली माझे एका गेल्या Exactly. 1 वर्स चालू वर्सां आसा काम तुजो- लोक धंदो करतले कशे लोक धंदो करता लोकांक हांकां मात सुद्दां लोकांची काकूट दिसना लोकांचे कांय पडून वचूंक ना लोकांनी म्हणजे हेंच्या लोकांक म्हणजे ग्रांटेड धरला सारकें म्हणजे तुमी आमी कितें करता तें तुमी पळया बरोबर ही आनी हेंची- पूण म्हाका- ही म्हजो- हे पूण हेंची म्हजो हें एक- जाल्या. म्हजो एक पणजेकारांचेर आक्षेपूय आसा की तुमकां इलेक्शन लडोवपाक भायले लोक जाय पडटात हांगा आमदार बिमदार जावपाक पणजेकारांक एक कणो ना फाटीचो बोवाळ मारपाक एकलो बोवाळ मारना आमी मायक घेवन जेन्ना वतात एकलोय उलयना दुकानदारूय उलयना सामान्य मनीसय उलयना आतां तर मनोज बाब सोशल एक्टिविस्ट म्हणून जे आशिल्ले ताणें उलोवप बंद केलां ते म्हणटा आमी इतली करंदाय केली कांयच जायना आमी आनी कित्याक उलोवप दॅट इज द मोस्ट अनफॉर्च्युनेट पार्ट त्या खातीर कितें आसता हायकोर्ट जजांक सुद्दां जेन्ना रस्त्याचेर येवचें पडटा न्ही दीस आय फील इज अटर फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एक्झॅक्टली बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड इज पणजेकारांनी इतले सोंसला कित्या खातीर सोंसला खबर ना म्हाका कोण तांकां पोसता बिसता जाल्यार इट इज मोस्ट अनफॉर्च्युनेट पार्ट Exactly. पीपल आर सफरींग पीपल आर हर्ट पीपल आर लुजींग देअर बिझनेस लोकांक घरान वचपाक त्रास जाता हेल्थ इश्यूज जाता तरी Exactly. पूण नोबडी वॉन्ट्स टू हें आतां आय वील टेल यू द बिगस्ट जोक आय लायक टू कॉल इट अ जोक नाव देर इज समबडी हू टोल्ड मी द अरे तुका त्रास जाता न्ही मोलाकडे तो रस्तो बंद केला तो खंय तांणी मुद्दम डिले केलो कित्याक सांग तूं चड उलयता न्ही दाखयता हाका म्हणून रस्तो बंद केलो म्हणून आय सेड वी आर नॉट लिव्हिंग इन बनाना रिपब्लीक Exactly. इट कॅनॉट हॅपन वाय दॅट इज हॅपनिंग इज बिकॉज तांणी चूक केल्या आतां ते कितेंय उलोवं but they have to admit that technically it was a failure on smart city to have not done that road first. आता संजीत पळय सांगपाक लागला 6 मीटर सकयल वचूंक जाय आशिल्ले टेक्निकल डिफिकल्टीज आसा विच आर जेन्युइन हय पूण ह्यो तुमकां तेन्ना कळपाक जाय आशिल्ल्यो तेन्ना बुर्र बसयले तुमी ते कन्सल्टंट म्हणून एक्झॅक्टली इट इज अंडरस्टूड दॅट द लास्ट पॉयंट वेअर इट गोज इन टू द संप जंय पळय तुजी सिवेज वता इज गोन बी डिपस्ट पॉयंट एक्झॅक्टली जर तेन्ना लास्ट जेन्ना करपाचो जर आशिल्लो तो जाल्यार तुमी तो रस्तो 3 वर्सां पयलीं कित्याक खणून दवरलो तुम्ही कोण थंय बुर्र दवरलेले सगळे कन्सल्टंट Exactly. दॅट इज वेअर आय कम टू वॉट उदय इज सेईंग दॅट इज वेअर करप्शन कम्स इन टू पिक्चर ह्या कन्सल्टंट पळय जे भायले हाडिल्ले ते गोंयचे अपॉयंट केल्ले जे कलवट करताले कोणूय आसूं ते ह्या कितें बुर्र बशिल्ले तुमी तुमकां खबर नाशिल्लें दॅट इज गोन टू बी डिपस्ट पॉयंट थर्ड इज गोन टू बी डन लास्ट म्हणून लास्ट जेन्ना करपाचें आसा कित्याक खणून दवरले तुमी तो रोड फ्रॉम दीस शीतल जंक्शन टू सामकें हें खरें, शूड हॅव बीन डन सामकें. लास्ट सामकें So this was only unplanned works which have happened just for the benefit of certain people. That is what I would like to say. सामकें मनोज बाब, सामकें प्लॅनिंगेचे पोटतिडकीन उलयलां. प्लॅनिंगेचे तुमकां आनी एक उदाहरण दिता एक 1.5-2 महिने जातले एक कमिटी काडली आता की पणजेच्यो ड्रेनी पळोवपाक एग्जामीन करपाक आनी त्यो ड्रेनी कश्यो आसच्यो बरोबर. हे तुमी आतां सगळें काम जातकच एक्झॅक्टली तुम्ही म्हणजे तुम्ही 7 वर्सां पयलीं जेन्ना पणजेचें फूल प्लॅनिंग करता कन्सल्टंटान तें पयलीं करप तेतून ते एका प्रॅक्टिसाक घातले प्रॅक्टिसाक बॅकआउट जाले ते म्हणाला तुम्ही आतां घालता आनी फाल्यां समज हांवें प्रॅक्टिसाक ते फाल्यां तुवें सजेस्ट केलें बाबा ही ड्रेन अशी आसूंक जाली मग तुम्ही फोडून परत तुम्ही ड्रेन करतले एक्झॅक्टली तुम्ही आता पावसाक 1 म्हयनो आसतना तुम्ही आता ड्रेनीचे तुम्ही आता प्लॅनिंग करता म्हणजे तुमकां आता तुम्ही कमिटी अपॉयंट केल्या पणजे ड्रेनी कश्यो आसतल्यो आनी पणजे बुडटा 18 रूट बुडटा 4 कडेन पणजेन अशे पॉयंट आसा की ते सदांच बुडटा Disaster. ते पॉयंटाचेर तुम्ही स्टडी करपाक तुम्ही आतां कमिटी काडटा ही स्मार्ट सिटी म्हणजे तुम्ही पळया प्लॅनिंग वाय ते कशें म्हणजे हेंच्यांनी अक्षरशः हेजेर पयशाचेर हो ताव मारना कोण अशें दोनी हातीन Exactly, कशें exactly. तशें हेंच्यांनी ताव मारला प्लॅनिंग वाय ते फेल गेल्ले आसा आनी हेंच्यांनी पणजेकारांक अशें ग्रांटेड धरून हे लोकांनी हेंकां हांव तुका खरें सांगता हेंकां लोकांचे श्राप लागतले मुद्दम पळय तुमी श्राप लागतले म्हणजे लागतले हेंकां हेंच्यांनी जें अशें हांव केलां ह्या प्रोग्रामांतल्यान न्ही हायकोर्टाक अपील करता तुमी जशें पळयल्ल्यान तुमकां तशें उतर दिल्लें म्हाका दिसता जजांनी ह्या तुवें जें कितें उलयल्यात तुमी दोगूय जाण कारण तुमी दोगूय जाण पणजेंतले जबाबदार नागरीक मनोज बाब काकुले तूं ह्या विशयाचेर पणजेकाराचो आवाज जावन इतले 2 वर्स तूं उलयता आनी पणजे काबार करपाक जे कितें घटक पळय सामिलात तांकां तूं एक्सपोज केल्यात आनी तूं सामको ट्रूथ उलयला खरेंपण उलयलां म्हाका दिसता हायकोर्टान परत हाची दखल घेवपाक जाय आनी हे सबंद पळय जें कितें चल्लां हाची इन्क्वायरी पळय तुमी मागल्या ती हांवूय बी सामकी लावून धरता हाची पूर्ण इन्क्वायरी जावपाक जाय 1200 कोटी रुपया गेले खंय गोंयच्या इतिहासान हायकोर्टाचे जज क्वचितूच रस्त्यार आयल्या Exactly. एक हेजेर इन्स्पेक्शन करपाक एक्झॅक्टली क्वचित म्हणजे तांकां सुद्दां दिसलें की आमी हें पर्सनल दोळ्यांनी इन्स्पेक्शन केल्या शिवाय हेंकां हें पळोवचें पडटलें म्हणून तेंच्यांनी थंय बसून हें केलें ना तेंकां दिसलें क्वचित आमी हिस्ट्री पळयत जाल्यार केन्नाच अशें हायकोर्ट हायकोर्ट जज सामकें तुका खरें. सायटीर येवन तुका रस्त्यार भोंवून म्हणजे ते रायट टू म्हणजे ते रेब्यातल्यान भोंवल्यात. विमानतळ ताज भोंवल्यात हेंच्यांनी अशें उदक मारलें की तांकां धूळ दिसूंक जायना म्हणून ते अक्षरशः म्हणजे पावस म्हणजे तेंचे आनीक ते म्हणजे परते हें जालें म्हणजे खंय तरी हेंकां मनोज बाब, अक्कल- एक न्ही सिवील सोसायटीक जबाबदार नागरिकांक सामकें हांवें जो पळय आज परत एकदां स्मार्ट सिटीचो जो प्रोजेक्ट आहा तो वाचतालो
नागरिकांक एकठांय हाडप, नागरिकांचे कल्चराक घटबाण दिवप, हे सगळे कन्सेप्ट स्मार्ट सिटीन येतात. हातूंत भितर फक्त रस्ते मानले आनी सुशोभीकरण केलें, एक ब्युटिफिकेशन, आनी ताजेर हे इतले पयशे खर्च केल्यात आनी आनीक पयशे जाय म्हणून मागूं शकतात. सो हे कितें? तुमकां दिसता हें 1200 कोटीचें काम म्हणून? 1200 कोटी, 1200 कोटी. एक्झॅक्टली. म्हणजे पळय, राजू, हांव तुका एक जस्ट डिविएट फ्रॉम दीस. हय. आमची डेमोक्रेसीचो मेन प्रॉब्लेम कितें जाणा? लेट अस टेक द केस ऑफ स्मार्ट सिटी. आमचे पणजेन हांगा कावन्सिलर कितले उदय? 30 कावन्सिलर आसा. हांव विचारता, ह्या 30 कावन्सिलर गेले खंय? एक्झॅक्टली. एकटो तरी कावन्सिलर थंय पळोवपाक आयला कितें चल्लां तें, लोकांक कितलो त्रास जाता तो. एक्झॅक्टली. सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम देर, द फेलियर इज फ्रॉम देर. येस, पळून आय एम नॉट, लेट्स टॉक, MLA कम्स लास्ट. एक्झॅक्टली. ताज्या सकयल मेयर और म्युन्सिपालिटी. हांव म्हणटा 30 कावन्सिलर पळय आशिल्ले 30 वॉर्डाचे, तांणी एकट्यान तरी आवाज काडला वर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक किंवा स्मार्ट सिटीक विचारला, बाबा तुम्ही म्हज्या वॉर्डान काम करता, मातशें बेगीन काम करा, सकाळचें करा, रातचें करा. Exactly. 30 कावन्सिलर सामके न्हिदपाक गेले. एक्झॅक्टली. मेयरूय न्हिदपाक गेलो. एक्झॅक्टली. And mayor says I am not responsible because he has gone on record saying that smart city कितें चल्लां तें म्हाका खबर ना, because they don't ask us. They don't ask us. आता एक सांग म्हाका, स्मार्ट सिटी आपलें काम आज फाल्यां करतले आनी वतले. बरोबर. And they are going to hand it over to CCP. CCP is supposed to maintain this thing for posterity, for Penjimites. जर तुकाच खबर ना कितें चल्लां तें CCP, Exactly. जाल्यार तुमी मेंटेन कशें करतले? एक्झॅक्टली. आणि आता जर म्हणटा तूं 30 तारखेक इनॉग्रेट, 31 तारखेच्यान चालू जातलें, यू शूड हॅव बीन ऑन द ग्राउंड नाव. CCP पीपल शूड हॅव बीन ऑन द ग्राउंड टू टेक पोझेशन. ते रेडी जाले न्ही, एज पर देम इट इज इनॉग्रेटेड. एक्झॅक्टली. सो तुमी रेडी घे, पोझेशन घेयात न्ही. उदय बाब, तूं हाजेर हाका जाप दिवंक शकतलो. कावन्सिलर तूं एक उलयता आमचे पळय, हांव 30 भितर मनोज बाबा एकूच हें करता. 30 तुवें 29 म्हणून जाय आशिल्लें. हां, ओके, सॉरी. तुवें 30 म्हणलें. तू एक उलयलो, तू एक उलयला. आय एग्री. मेयर आसतना सुद्दां उलयतालो. म्हणजे मेयर, हांव 5 वर्सां पयलीं मेयर आसलो तेन्नाच्यान हांव उलयतां. तेन्ना म्हाका तें सगळें म्हाका तें कळ्ळें. हांव कित्याक तेजे मिटिंगेक बी म्हाका जेन्ना मागीर पयलीं मेयर कमिटीचेर नाशिल्लो, मागीर बाबुशान तें हें करून मेयराकूय कमिटी, एज पर हे कायद्यान मेयर कंपल्सरी कमिटीर आसूंक जाय. हांगा तेंच्यांनी पॉलिटिक्सा खातीर जेन्ना सुरेन मेयर आशिल्लो म्हणून ताका भायर पॉलिटिक्स दवरलो. केलें, ताका भायर दवरूंक जाय, ताका तो मेयराक केन्नाय करूं ना. मागीर अश्यो हांव 3-4 मिटिंगेक आसा हेंच्या स्मार्ट सिटीच्या मिटिंगेक, म्हाका ते सगळें खबर आसा. 30 लाख ते हेणे चौधरीन खाले म्हणून तेंच्यांनीच दाखयला. बरोबर. पर्सनल तेणें कार्ड सेव करून तेंच्यांनी हें केलां म्हणून. 220 कोटीचे कॅमेरा आज खंय चलता ते? एक्झॅक्टली. 220 कोटीचे कॅमेरा, 220 एक कॅमेरा तूं चित, 220 कॅमेरा, हितून कॅमेरा, कितकेशे कॅमेरा, म्हणजे एक तो कॅमेरात पडटालो कितकेशे लाख. म्हणजे ताजो जर खर्च काडत न्ही जाल्यार तुका ते भांगराची बी चिप सुद्दां सवाय पडटली असली. ते कॅमेरात बंद आनी आमी ते बोवाळ मारताले ते सारके. तेन्ना हांवें सांगलें तो वॉकवे नाका म्हणून, तो मँग्रो वॉकवे केला तो तुमी कितक्यो कोटीचो केलो. पूण तो बंद उदय, पडलो. तूं एक सोडून 29 कावन्सिलर कित्याक उलयनात? आतां कोण जाणा कित्याक उलयना म्हणून. आतां तांकां तुमी विचारचें पडटलें. हांव काय दुसऱ्याचें मन सांगूंक शकना न्ही. ना, पूण कित्याक उलयना? आमी एक कित्याक म्हाका, आमी जल्मला पणजेन, आमी इतको ते कावन्सिलर आसा, मेयर आसा म्हणून म्हाका एक पणजेची एक हें आसा म्हणून हांव सदांच उलयता पणजेचे एक स्मार्ट सिटीचेर. चल्लां तें म्हाका कांयच लायक जायना. चल्लां तें पळयत न्ही, तेजी क्वॉलिटी आज अशी हें आयला की हेंच्यांनी हेंचे कडल्यान, कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान एक एफिडेविट घेवंक जाय की हें काम करता तें आमी 25 वर्सां उरतले म्हणून. एक्झॅक्टली. कित्याक आमी फाल्यां आमी 20-25 वर्सां आसत नासत, पूण फुडली येता ती पिडीक तरी कळूंक जाय की हेंच्यांनी एक एफिडेविट दिल्ली ही. पूण कित्याक आतां काम केलें 5 वर्सान आमी कामाचें पाड पडला. आतां आमी हायकोर्टाकूय अपील केलें. खरें म्हळ्यार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी इंटरफियर जावपाची गरज आसा गोंयांत. इतल्या खातीर हांव म्हणटा, कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हे जे पळय शहरां वेंचून काडील तातूंत भितर मोदी गव्हर्मेंटाचो हात आसा. मोदी गव्हर्मेंटान दिसलें की गोंय वेंचून काडचें, पणजे वेंचून काडची. आणि इट इज सच अ फॅन्टॅस्टीक प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी. आणि देशभर इतल्यो सिटीज इतल्यो सुपर्ब केल्या, बेस्ट केल्या विदीन अ टायम फ्रेम. फक्त पणजेच आमची अपूर्बायेची जी फक्त वाट लागून सत्यान. इंदोर गेल्ले आमी कितें अशी कितें सिटी ती सारकी म्हणून ती सदांच हेजे हितून वर्सान वर्स फर्स्ट येता सिटी. कितें काम तेंचें तें जर करूं शकता जाल्यार आमी येदेशें गोंय स्ट्रेट आमकां कितें आसा. तुमकां दोगूय जाणां कडल्यान फायनल स्टेटमेंट जाय. आमचो कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयलो. फायनल आमी सांगया तुमकां मनान कितें आयलां? फायनली आय वूड लायक टू से,
पणजेकाराच्या वटेन ऑन बिहाफ ऑफ सगळे पणजेकार Yes. जे रावतात, जे धंदो करतात, काम करतात, ताजे आतां पळय जी इन्क्वायरी करुया, करप्शन जालां सगळें मागीर फक्त जें कितें पळय तुमच्या हातान आसा प्लीज डू इट फास्ट अँड गेट आउट ऑफ सायट. आमकां नाका, तुमी खूब सतायले, स्मार्ट सिटी स्पेशल व्हेकलांनी सतायले, कॉन्ट्रॅक्टरांनी सतायले, सगळ्यांक सफर जाले. 31 मे जातलो किंवा 7 जून जातलो, केन्ना जातलो, प्लीज डू इट फास्ट नाव. अँड संजीत इज ऑन द रायट ट्रॅक. आय फील ही शूड टेक कंटिन्यू वॉट ही इज डुईंग. इट मायट टेक अनदर 1 महिनो 2 महिने जायत, पूण पावसान सुद्दां काम करात आनी प्लीज फिनिश अँड गेट आउट. पेंजीम विल, डिस्पायट सफरिंग ऑल दीस थिंग्स, पेंजीम विल थँक ओनली संजीत इफ ही कॅन फिनिश दीस इन द नेक्स्ट 60 days अँड गेट आउट ऑफ दीस प्लेस. मनोज बाबान सांगलां अशें, हांगासल्यान भायर सरा. संजिता कडेन हांव मागता की तेणें दोनी सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंचे कडल्यान एक एफिडेविट घेवची. हें जें काम आमी आतां केलां 1200 कोटीचें 25 वर्सां तरी एटलिस्ट 20 वर्सां तरी उरतलें म्हणून एक एफिडेविट घेया आनी ती जाहीर पब्लीक करा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम केलां. ही तुमकां बी तेंच्यांनी एफिडेविट दिल्या की हें काम 20 तरी ते 25 वर्सां उरतलें म्हणून. जाल्यार एक लोकांक एक मातशें तरी सॅटिस्फॅक्शन. इतकी वर्सां तुमी लोकांक रडयलें तें तरी बाबा हें काम बाबा आमकां 20-25 वर्सां उरतलें म्हणून. ना जाल्यार हांव सांगता 5 वर्सांनी हें जे तो पणजेन तें शेण थापलां हें सगळें व्हांवून वचपाचें आसा. हें तुमी म्हाजें उतर धरा आनी म्हाका 5 वर्सांनी हे स्टुडियोन तुमी आपया. इतल्यान ही कार्यावळ हांव सोंपयता. मनोज बाब तुमी बरें सांगलें आनी हांव परत एकदां म्हणटा, तूं पणजेकाराचो आवाज जावन फाटले 2 वर्सां लढटा आनी लोकांक आतां आव्हान करता आमी लोकांनी मुखार येवपा जाय. पणजेकार जितले म्हण पसरकार उद्योगपती हांगा व्यापारी आहात तांणी मुखार येवपा जाय. कारण निमाणें शार आमचें सगळ्यांचें, शार तुमचें. हें शार सांबाळपाची जबाबदारी फक्त राजकीय आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातान दिल्या. तें जावप चूक. ताका लागून जे पळय पणजेकाराची आज आवतिकाय जाल्या ती पणजेकारान निर्माण केली. हांव मानता लोकांनी आतां उठपा जाय, आवाज उठोवपा जाय आनी लढपाक जाय. त्या शिवाय पणजेची जी पळय स्मार्ट सिटीचें पळय आज घट्टाण जालां तें मातशें तरी सुदारतलें अशें हांव मागता. तुमी दोगूय जाण मानेस्त आमच्या हे कार्यावळीन आयल्यात, तुमी खूब पोटतिडकीन उलयल्यात आनी हांव जाणा पणजेकारा खातीर तुमी उलयल्या. हातूंत भितर तुमचो दोगांय जाणांचो वैयक्तीक स्वार्थ ना. तुमी आमच्या कार्यावळीन आयले आनी तुमची अत्यंत म्हत्वाची मतां मांडली म्हणून हांव तुमचो उपकार मानता. धन्यवाद. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.